Today has been designated by our bishops as the annual day of prayer for survivors and victims of human trafficking. It's the feast of Saint Josephine Bakhita, who was kidnapped as a child and sold into slavery. She died in 1947 and was canonized in the year 2000. Hello, I'm Father James Kubicki, and here's what Pope Benedict wrote about Saint Josephine Bakhita on the first page of his encyclical letter about hope. To come to know God, the true God, means to receive hope. We, who have always lived with the Christian concept of God and have grown accustomed to it, have almost ceased to notice that we possess the hope that ensues from a real encounter with this God. The example of a saint of our time can help us understand what it means to have a real encounter with this God for the first time. I am thinking of the African Josephine Bakhita. She was born in Darfur in Sudan. At the age of 9, she was kidnapped by slave traders, beaten till she bled, and sold 5 times in the slave markets. Eventually, she found herself working as a slave for the wife of a general, and there she was flogged every day till she bled. As a result of this, she bore 144 scars throughout her life. After this description of her suffering, Pope Benedict went on to tell how she ended up in Italy, where she learned about Jesus, who, like her, also suffered from being scourged. Here's how he put it. Now she had hope, no longer simply the modest hope of finding masters who would be less cruel, but the great hope. She said, I am definitively loved, and whatever happens to me, I am awaited by this love, and so my life is good. Emoja graça cora, ni Gesù ci agniamano, pawatano pure sora, misbetok monito guru, yanik sewok bitor sota, yukadiu yagayon guru. Isabete acisaya, namor pagachidugdoru. सगळ्यांक तुमकां ती बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार हे आयचे मिसाचे भेटीन सगळ्यांक आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आंतोनियो रुजारियो फेर्नांडीस हाच्या आत्मे पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोपून गेल्ल्या फ्रांसीस झेवियर पेरेरा हाच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया मिंगेल फेर्नांडीस आपलो आयज 50वो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. आमची चोणेकल्याची मागणी आमच्या शेतकामत्यां पासत मागुया, सरकारा पासत मागुया, आमच्या गोंयचे पोरजे पासत आनी गोंयच्या सरकारा पासतूय मागुया. आमकां सगळें बरें तें देवाचे कृपेन फावो जावं आनी जें कितें चुकीचें आसा तें पयस जावं आमी देवाची कृपा मागुया. बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो जेजू पेकोवणी दिता आनी पेकोवणी ज्या कोणाक जाय ताणें जेजूशी येवपाक गरज. आमी जायते पावटी पेकोवणी घेवपाक एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर, दुसरे तावन तिसरे सुवातेर घोडे धांवल्या, पूण जेजूक खरो जागो आमच्या जिवितांत दिवपाक जायते पावटी चुकल्या. असल्या चुकींचे आमच्या देवा लागीं ह्या वेळार आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक युद्धांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकूत करू, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सुम्या काकुटको, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकुटको, सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकुटको. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अरुंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रोचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सुमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोंपय मारतालो. देवान म्हणलें, उसवाड जावं, आनी उसवाड जालो. हो उसवाड बरो म्हूण देवान पळयलें आनी ताणें काळोखान तावन उसवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाच्या 2 वांटे जावच्या, तांचे मोदें मळब जावं. आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सुकयलें आनी वयलें उदक व्हांवतालें. मळबाक अंत्रोळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जालें. हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंत्रोळा खाली उदका एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी बियां आसलोले फळाचें रूप जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सा भाशेची बियां दिती झाडां जालीं आनी तशींच जिन्सा भासाची बियां आसलेलीं फळां दिती रूख जालें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंत्रोळार उजवाडाच्यो दिवत्यो जावं आनी त्यो दिवत्यो काल दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उसवाडाक अंत्रोळार उसवाडाच्यो दिवट्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवत्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोखेत्रां. प्रितुमेर उसवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उसवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंत्रोळार घालीं. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो चवथो दीस. देवाचें उतर आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुवांनी संतोश मेळूं. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुवांनी संतोश मेळूं. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो. तेसवंत आनी मोहिमे बोल्लोलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब, सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुवांनी संतोश मेळूं. प्रितूप तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायलोलें. सासणाच्या सासणाक ती तीर गोट केल्याय. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिल्याय. उदका तेन्ना पर्वता वयर चडटेली. जबाब, सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुवांनी संतोश मेळूं. फळां फाल्किनी तूं जोरी फुटोश्यो कोत्ताय. दोंगरार मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. ताचे देगेक
मळबावेली सवणी आपले गुंटेर करतात, रुखाच्या कांद्याचेर बसून किलबिलतात. जबाब: सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुबांनी संतोष मेळ्ळो. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू स्वर्गा राजाची शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पोलतोड मारून जेजू आनी ताचे शीस जेनेसारेताक पावले. थंय तांणी ओडें लायलें आनी जेजू ओड्यांतलो भायर सरना फुडें लोकांन रोकडोच ताका वळखलो आनी आख्ख्या प्रांतांत हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून थंय वायटाकारांक आंथरुणा सयत हाडूंक लागलीं. आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नोंगरांनी वो शेतां मळ्यांनी वायटाकारांक मैदानार दवरतालीं आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागतालीं. आनी हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणीनो, आयज आमी जर हो प्रश्न करीत कितल्या जाणांक पेकोवणी जाय वो कितल्या जाणांक पेकोवणीची गरज आसा, हाव मेनी ऑफ अस डू रियली नीड टू बी हील्ड. दुबाविरेत आमी सगळींच म्हणटलीं म्हाका पेकोवणीची गरज आसा. थोड्यांक कुडीची पिडा आसा जाल्यार थोड्यांक मनाची, थोड्यांक काळजाची पिडा आसा. सगळ्याक आमकां कितें ना जाल्यार कितें आसा जाका जेजूचो हात लावपाची गरज. आनी हो लोक जांचे विशीं आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता तांणी आपल्या मुल्कान कितें जाल्लें तें पयलीं आयकलां. जेजून देंवचार बसुल्ल्याक कशे भशेन बरो केल्लो तो पळयला. आनी जरी जेजूक तांणी आपल्या नोंगरांतलो भायर सर म्हूण सांगलेलो थोड्यांनी, जाल्यार थोड्या जाणांक कडेन हेंय दिसलें आमकांय हो हात लागूंक जाय. आनी जेजू जेन्ना आयलो म्हूण तांकां कळ्ळें तेन्ना तांकां इन्विटेशन कशें दिवंक ना, आमंत्रण कशें आसूंक ना. जेजू आयलो बरी जावंक येयात हें इन्विटेशन आसूना. हिलींग सर्वीस आसा अशें म्हणून इन्विटेशन आसूना. पूण जेन्ना जेजू तांच्या गांवांत पावला म्हूण कळ्ळें तेन्ना सगळ्या स्वातांचेर जावं ग्रामांनी जावं नोंगरांनी वो शेतां मळ्यांनी वायटाकारांक हाडून ती दवरूंक लागली. आनी तांची विनंती, तांचो रिक्वेस्ट ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी. ह्या लोकांक बो करून जी कोण बरी नासली, जांकां पेकोवणेची गरज आसली, तांणी समजून घेतलें, मानून घेतलें की आपणाक पेकोवणेची गरज आसा. आनी ताच्याहून चड मानून घेतलें म्हाका पेकोवणेची गरज आसा तेन्ना जेजूच्यान म्हाका बरो करूंक जाता, हो विस्वास. आनी ह्याच विस्वासाक लागून ही तांची विनंती. आनी तांचे विनंतेक जेजून कान दिलो. जितलीं जाणां हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. जाल्यार सादो संदेश आमकां, जरी तर आमकां पेकोवणेची गरज आसा जाल्यार जेजूशी येवपाची गरज आसा. जेजूक सोंसपोंक, जेजूक हात लावंक,
आमकां व्हड सोयीक म्हणल्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर जेन्ना आमी वाचता तेन्ना आमी जेजूक संस्पता, जेजूक हात लायता. साक्रामेंतांनी जेन्ना आमी वांटो घेता, भोव करून मिसाचो साक्रामेंत, कुमसाराचो साक्रामेंत, तेन्ना आमी परतून परतून एके भाशेन जेजूक हात लायता, जेजूच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायता. आनी विस्वासान जरी तर आमी हें केलें जाल्यार ही निमणी ओड आमकांय लागू जाता. हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. जाल्यार आमकांय हें देणें दी म्हूण मागुया. आनी जेन्ना आमच्या देवान आमचे पासत हो संवसार आनी ह्या संवसारान आसा तितलेंय रचलां, जशें हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, जाल्यार सुरवेक जावन देवान आमचे पासत ही जायतीं बरीं देणी घडोवन दवरलेलीं आसा. ती आमचे पासत आमच्याय जिवितान हो उजवाड जावचे पासत. तरीच कृपा आमकां मागुया आनी आमी तितल्याच विस्वासान जेजूक हात लावंक, जेजूशी येवंक, जेजूचें उतर आयकूंक आनी साक्रामेंतांनी वांटो घेवंक आमकां कृपा मागुया. कितें घालताय त्या उंड्याक, कितें घालताय तें घालशी ह्या दिगबाबाच्या हातांत. कितें बेगीन दवरता म्हजो आनी कून, म्हजें काळीज आनी मोग, म्हजो संतोश आनी दूख, सगळी म्हजी जीण गायता. म्हजो आनी कून, म्हजें काळीज आनी मोग, म्हजो संतोश आनी दूख, सगळी म्हजी जीण गायता. म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पूर मानून घेवन. मोगाळ बापा आमच्या रुचणारा, हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमच्या असोक्त कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या ओतम्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारां सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र, पवित्र दरबाराचो दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पल्ल्या तुज्या वैभवान उंचली तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय, उंचली तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट फॉर घोटुया, सुम्याचे सुआमी येवन खाता आनी कालचितले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवानी आसोत, आमी तुझे मरण फॉरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. पेकोवणी आमकां सगल्यांक जाय, आशिर्वाद आमकां सगल्यांक जाय. एकामेका पासत आयज आमी मागुया. आयज जेरिको आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आनी हेर सगळीं आमच्यो गरजो भोव करून पेकोवणेच्यो गरजो दुसऱ्या पासत उबारून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां चिंतल्या बुक्षता, तशें आमची पातकां बगोर आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवी संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हणून हांव सत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावंक केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू उगडास करीत जाल्यार तुजो काळजाक संतोषानोन भोगता कितलो. पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो तादोसकायेक भिरून वेच्या कोता. जेजू तुझ्या पवित्र नांवा सारकें मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचें. गोडवे उतर तोंडांतले ना गळचें. तूं लोक चिंतून मनांत ना उपसोचें. जेजू पातक्यांक एकलोच तूं गोरवासो. उलो मातांक तितलोच तूं गोड माळो. तुका सगळ्यांक तितलोच म्हूण तूं बोलो. तर भोगतल्यांक कसो तूं ना सांगचो. जेजू उगडास करीत जाल्यार तुजो काळजाक संतोषानोन भोगता कितलो. पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो तादोसकायेक भिरून वेच्या कोता. रुदन करतात ती सुभागी, तांकां बुजवण मेळटली. प्रमाणीकपणाक तांजेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, ती दादोशी जातली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोष. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. देवा